नमस्कार पोया प्रुडंट खबरो 4 नोव्हेंबराक म्हादयचो इश्यू घेवन मुख्यमंत्र्याच्या फुडारपणान गोयचे सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ चल्ले दिल्लीक पर्यावरण क्लिअरन्स फाटी घेवचे म्हण केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जावडेकरांक विनवणी। सगळ्यो सुविधा जाग्यार घाल मेरेन मडगांवां HSRP नंबर प्लेटी बसप बंद। येरादारी खात्याची ऑर्द लोकांच्यो लायनी नंबर प्लेटी बसयतना सगळो गोंधळ आनी तणाव। दोनापावला अडकल्ल्या टँकर बोटींतलो नाफ्ता काडूंक द्रविडी प्राणायामाची तयारी सुरू। दर्यांतलें ऑपरेशन वादळाचेर निंबून कस्टम्साचो तो ऑफिसर क्लिअरन्स दिवन 20 दीस लिव्हेर। पणजे ते रेशमागुश रोपवे प्रकल्प चालीक लावंक हालचाली। पर्यावरण मंत्रालयाच्या समितीन रॉयल रायडर्स कंपनीक तपासूंक लायली शक्यताय। महापालिका म्हणटा रोपवे जाय। लोहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेलाच्या 144व्या जयंती निमतान देशभर रन फॉर युनिटी। गोंयकारांचोय रन फॉर युनिटी। जम्मू काश्मीर आणि लडाख नव्या केंद्रशासित प्रदेशांच्या नायब राज्यपालांचो सोपूतविधी। राधाकृष्ण माथुर लडाख, गिरीशचंद्र मुर्मू जम्मू काश्मीराचो नायब राज्यपाल। गोयचो नवो राज्यपाल सत्यपाल मलिकाचो सोपूतविधी आयतारा। ड्रग्सांचो धंदो बीजेपीचो फॅमिली बिझनेस। दर्यादेग वाठारांतले आमदार घुसपले ड्रग्सांच्या धंद्यांत। काँग्रेसीचो आरोप। म्हादय बचावाचेर काँग्रेसीची आता तालुको पावंड्यार आंदोलना। आणि ISLची FC गोवा आड नॉर्थ ईस्ट युनायटेड क्लॅश शुक्रारा। कोच लोबेरा म्हणटा गुवाहाटीत पहिलेच खेप जैताक FC गोवा लायतले बऱ्यापैकी नेट। कर्नाटकाच्या कळसा भांडोरा उदका पुरवण प्रकल्पाक केंद्रान दिल्ली मान्यताय फाटी घेवची म्हण गोयचे सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ चल्ले दिल्लीक। फुडारपण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत करतलो। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकरान गोयची बाजू आयकूंक म्हण खंय गोयच्या सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाक अपॉइंटमेंट दिला। मुख्यमंत्री AGWRD मंत्री म्हादय बचाव अभियानाचे फुडारी आनी सगळ्या पक्षांच्या प्रतिनिधीक घेवन 4 नोव्हेंबराक दिल्लीक शिष्टमंडळाची मंत्री भेट। प्रकरण कोर्टात असताना केंद्रान कर्नाटकाक क्लिअरन्स दिला। दोनापावला अडकल्ल्या टँकर बोटींतल्यान नाफ्ता काडूंक द्रविडी प्राणायामाची तयारी सुरू। ह्या सप्तकांत सुरवात जाता काय दुबाव। आदी हायड्रॉलिक पंप मुंबयच्यान येवंक जाय। त्या उपरांत पंपिंग ऑपरेशनाक दर्यांतल्या वादळी हवामानान उपकार करूंक जाय। क्यार चक्रीवादळ वतासर महा चक्रीवादळ तयार। बोवाळ पडल्या उपरांत कस्टम्साचो तो ऑफिसर क्लिअरन्स दिवन सोमतोच 20 दिसांच्या लिव्हेर। 8 दीस जाले नलिनी दोनापावला दर्यांत अडकल्या। प्रुडंटान कस्टम्साक एक्सपोज केल्या उपरांत कस्टम्स आता जागे जाल्यात। ह्या खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी 3 महिने ही नाफ्ता भरिल्ली बोट दर्यांत आडोवन दवरली। सगळी कर्मां गोयच्या कस्टम्स जॉयंट कमिशनराची। हो नाफ्ता बार्जीन काणकोणा हायड्रोकार्बन कंपनीन व्हरूंक आर्याक शिप कंपनीन कस्टम्साकडेन जुलयात परवानगी मागिल्ली। कस्टम्स सगळेच आडोवन बशिल्ले। प्रकरण मानव निर्मित अरिश्टा मेरेन पावल्या उपरांत कस्टम्स आता जागे जाल्यात। बार्जींतल्यान हो नाफ्ता MPTत व्हरपाक परवानगी दिवची म्हूण सरकाराची कस्टम्साक चीट 29 ऑक्टोबराक पत्र बरयला। तितल्याचेर कस्टम्सान आर्या शिप चार्टर्साक तो बोटींतलो नाफ्ता दोनापावलासान MPT मेरेन बार्जीन व्हरूंक परवानगी दिल्या। गोयच्या कस्टम्स ऑफिसराची सगळी कर्मां। आता प्रकरण आंगार आयल्या उपरांत नाफ्ता ट्रान्सफर करपाचे क्लिअरन्स दिवन तो ऑफिसर 20 दीस लिव्हेर गेला। सध्या हो दूषित नाफ्ता घेवन दर्यांत द्रविडी प्राणायाम करपाची परिस्थिती। नाफ्ता UAE व्हरूंक दुसरी टँकर बोट येई मेरेन तो नाफ्ता वास्को सड्यावेल्या गणेश बेन्झोप्लास्टात उरपाचो। मात हो नाफ्ता काडपाचे ऑपरेशन ह्या सप्तकात सुरू जावपाची शक्यताय उणेच। तो हायड्रॉलिक पंप मुंबयसान येवंक जाय। त्या उपरांत दर्यांतल्या हवामानान उपकार केल्यार फुडले। कॅर चक्रीवादळ वतासर भारताच्या दक्षिणी दर्यांत दुसरे महाचक्रीवादळ तयार। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी।
पणजे ते रेशमागूश रोपवे चालीक लावपाची तयारी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयान रॉयल रायडर्स कंपनीक प्रकल्पाची पर्यावरणीय शक्यताय तपासूक लायल्या. प्रस्तावाप्रमाण प्रकल्प 38,571 स्क्वेअर मेत्र जमनीत येतलो. रोपवेच्यो दिसाक 288 ट्रिपी 416 किलोलिटर उदक लागतले. दिसाक 3 टन कोयर जातलो. प्रकल्पाक लायट उदक पणजेचे महापालिका म्हणटा असले पर्यटन प्रकल्प जाय. मांडवीचेर पणजे ते रेश मागोस रोपवे प्रकल्पाची तयारी चल्ल्या. पर्यटक आनी पॅसेंजरांक खातीर हो रोपवे प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय परिणामाचो अभ्यास करपाक कंपनीक सांगला. पर्यावरण मंत्रालयाच्या समितीन प्रकल्प करपी रॉयल रायडर्स कंपनीन EIA करपाक सांगला. प्रकल्प चालीक लायतले जाल्यार पर्यावरणीय तशेंच हेर कांय गजालींची शक्यताय तपासपाची पडटली. मांडवीचेर टुरिस्ट प्रवाशांक पणजे रेश मागोस रोपवे रॉयल रायडर्स प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीचो रोपवे प्रस्ताव. प्रकल्प 38,571 स्क्वेअर मेत्र जमनीर. प्रकल्पाक जाय दिसाक 416 किलोलिटर उदका पुरवण म्युनिसिपालिटी आनी टँकरा वरवीं. प्रकल्पांतल्यान दिसाक 2.8 टन कोयर जातलो. हे रोपवे खातीर 4 टावर बांदचे पडटले. आतां केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या समितीन कंपनीक कांय गजाली तपासूंक सांगल्यात त्यो अश्यो. नव्या CRZ प्लाना प्रमाण सगळी क्लिअरन्सां घेवची पडटली. झाडां मारची पडल्यार परवानगी प्लान थारावचो पडटलो. नॅशनल बोर्ड फॉर वायल्ड लायफाची लागतली परवानगी. पर्यावरणीय संवेदनशील वाठाराचो टॉप शीट मॅप लागतलो. मांडवीचेर कितें परिणाम जातलो ताचो अभ्यास करचो पडटलो. ट्रॅफिक मॅनेजमेंट पार्किंगाची वेवस्था दाखोवची पडटली. जनसुनावणी घेवपाची जनसुनावणेक येता त्यो गजाली जाग्यार घालच्यो पडटल्यो. टुरिझम प्रकल्प आशिल्ल्यान पणजे महापालिकेची सध्या तरी ह्या प्रकल्पाक तत्वता हरकत ना. महापौर उदय मडकयकर उलयता तो पळयल्यार अशे प्रकल्प खंय पणजे जाय. बाकीच्यो गजाली कंपनीन जाग्यार घालपाच्यो. पणजेन एक एडिशनल लोकांक एक रोपवेचो हे करूंक मेळटलो, आनंद घेवपाक मेळटलो. आमी सुद्दां खंय भायर गेलो जाल्यार रोपवेचे म्हणजे आमकां हांगा ना गोंयान आमकां खंय हे करूंक मेळना, आमी थंय मुद्दम ते रायड घेता. तशेंच एक टुरिस्टांक फाल्यां एडिशनल एक हे मेळ्ळें आनी तांकां एक एट्रॅक्शन कशें आसतलें पणजेन बाबा येवन आमी एक रायड घेवया म्हणून. ताका हांव सपोर्ट करता आनी तो बेगीन जावचो अशी हांव इच्छा करता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. लोहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेलाची 144वी जयंती निमतान ब्रेस्तारा देशभर राष्ट्रीय एकता दीस मनयलो. गुजराताच्या केवडियांत प्रधानमंत्री मोदीन देशाक संबोधित केले. देशभर रन फॉर युनिटी जाले. सांखळे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत रन फॉर युनिटीत वांटेकार जालो. गोंयभर जाल्ल्या रन फॉर युनिटीची खिणचित्रां. चारों दिशाओं में फलता है, फूलता है, खिलता है, गौरव बहुत बढ़ जाता है जब हम विभिन्न पंथ संप्रदायों, उनकी परंपराओं, आस्थाओं का समान रूप से सम्मान करते हैं. तब सद्भाव, स्नेहभाव उसमें भी अनेक गुना वृद्धि हो जाती है. और इसलिए
देशाची आदली प्रधानमंत्री आणि काँग्रेसची फुडारी इंदिरा गांधीची ब्रेस्तारा 35वी पुण्यतीथ. गोय काँग्रेसीन इंदिरा गांधीक आर्गां ओंपली. ड्रग्सांचो धंदो गोयचे बीजेपीचो फॅमिली बिझनेस. काँग्रेसीचो आरोप. गोयच्या दर्यादेग वाठारांतले चडशे आमदार बीजेपीचे. चडशे ड्रग्सांच्या धंद्यांत घुसपल्यात म्हण गिरीश सांगता. म्हादयचेर केंद्रीय पावंड्यार क्लिअरन्साचो निर्णय जाला ताची खंय मुख्यमंत्र्याक पयलींच कल्पना आशिल्ली. आतां लोकांक पिशे करतात. काँग्रेस तालुको पावंड्यार म्हादय जागृताय सुरू करता. मुख्यमंत्र्याक परत सांगता आमी मुख्यमंत्र्याक सगळें खबर आशिल्लें. मुख्यमंत्र्या विश्वासाक घेवनूच ही तेणी डिसिजन घेतलेले आसात आनी त्याचो कर्नाटकाच्या इलेक्शनाचेर दोळा आसा. एक लोक आंदोलन जावपा पडटलें. एक पॉलिटिकल फायट ही जावची पडटली. आमी हो मुवमेंट आमी चोडोवपाक सोदतात आनी तो तालुका लेवला वयल्यान स्टार्ट करतात. फाल्यां पेडणे 11 वरांचेर हेजी आमी सुरवात करतात. सो फाल्यां पेडण्या डेप्युटी कलेक्टरा कडेन 5 तारखेक वाळपय म्हणजे 70 तालुकांक, 6 तारखेक बिचोली तालुको, 8 तारखेक बार्देस तालुका म्हापसा हें करतले आनी 12 तारखेक तिसवाडी पणजे. म्हादयच्या बाबतीत केंद्रीय पावंड्यार घडला ते खंय मुख्यमंत्र्याक सगळें खबर आशिल्लें. गोंयकारांक पिशे करूंक सोदतात म्हूण काँग्रेसीचो दावो. काँग्रेस शुक्रार सावन तालुका पावंड्यार म्हादय जागृताय सुरू करता. ड्रग्साचो वेवसाय गोंयांत हो बीजेपीच्या कुटुंबाचो, बीजेपीचे फॅमिली जी आसा सगळी तेंची, त्या फॅमिलीचो वेवसाय जाल्ले कारणान सरकारच्या आशिर्वादान हो वेवसाय सुरळीत चल्ला. आता काल तो ड्रग्स सापडलो, कसो सापडलो, कितें सापडलो हो वेगळो प्रश्न आसा. कारण हेजे पयलीं गोंयच्या पुलिसांक, गोंयच्या एडमिनिस्ट्रेशनाक ड्रग्स सापडनात आनी त्या खातीर मुख्यमंत्री स्टेटमेंट करता गोंयांत ड्रग्स ना म्हणून. आयज मेरेन मुख्यमंत्र्यान जेन्ना तूं पुलिसांक कॉंग्रॅच्युलेट केलें तेन्ना तुजी जबाबदारी आयज आनी वाडटा की 100 किलो ड्रग बीजेपीच्या ऑफिस बेरराच्या गुदावान सापडटा, तो सुद्धा 100 किलो. काल तुवें 4 किलो ड्रग सापडला, ताका अभिनंदन केलें, ज्याची किंमत आसा 3 कोटी. 100 किलो ड्रगाची किंमत कितली जाली ह्या हो हिशोब दवरलो जाल्यार, आनी तो केटामायन म्हणटा म्हारग ड्रग म्हणून आयको येता. कितली किंमत जाली. तेजे नंतर कितें जालें, तेजेर कार्यवाही कितें जाली. आयज तो ओपनली भोंवता. आयज मेसेज सगळ्यांक क्लियर की बीजेपीचे खंयचे जे ऑफिस बेरर आसा, ड्रग बिझनेसा आसा, ते ड्रग्सांक तांकां पुलीस कांय करपाक शकना, तांकां गव्हर्नमेंट कांय एक्शन घेवपाक शकना. ती केस. प्रुडंटा खातीर व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. जम्मू काश्मीर आणि लडाख नव्या 2 केंद्रशासित प्रदेशांच्या नायब राज्यपालांचो सोपूतविधी. राधाकृष्ण माथुर लडाखाचो, गिरीशचंद्र मुर्मू जम्मू काश्मीराचो नायब राज्यपाल. मध्यान रातीच्या ठोक्याक जम्मू काश्मीर आणि लडाख केंद्रशासित प्रदेश जाले. आता राज्याचो आंकडो 28 जाल्यार केंद्रशासित प्रदेश 9 जाले. जम्मू काश्मीराचो आदलो राज्यपाल सत्यपाल मलिक गोंयचो राज्यपाल. ताचो सोपूतविधी आयतारा 3 नोव्हेंबराक. घेवया एक कमर्शियल ब्रेक.
मडगांवां आर्ल्या HSRP नंबर प्लेटीचो गोंधळ आनी तणाव सगळ्यो गजाली जाग्यार पडा मेरेन नंबर प्लेटी बसोवप बंद. लोकांच्यो 3-4 दीस लायनी प्लेटी बसयतना नेम मार्गदर्शक तत्वां खुटयाळ्याक. कॉन्ट्रॅक्टर UPचो गोंयच्या कायद्याची धड जाण ना. आमदार विजय आल्ल्या पावलो. RTO ऑफिसर कॉन्ट्रॅक्टर दोगांकय ताणें वयर सकयल केले. कॉन्ट्रॅक्टराक ताब्यांत घेवचो पडलो. सगळ्यो सुविधा जाग्यार घाली मेरेन नंबर प्लेटी बसोवप बंद म्हण RTOची ऑर्ड. मीनिंग तो मालूम है तुमको क्या है वो? GA इज गोवा. बाद में दिस इज नंबर ऑफ RTO ऑफिस. RTO ऑफिस का 8A करके RTO ऑफिस नहीं है. 08 is the code of RTO ऑफिस तो A नीचे आना मांगता है. तो 2014 नोटिफिकेशन जाता 2014 ते 19 पर्यंत 5 वर्सां गेली. तुमकां हाऊ आर यू इन द डार्क अबाउट इट? गव्हर्नमेंट आणि या कंत्राटदार जो आहा तो लोकांक फटोवपाक डे लायट रॉबरी ऑन द गोवन पब्लिक डन बाय द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट in cahoots with this illegal contractor who has been brought all the way from UP. It is seen to be a scam. You are charging people money. Where is the high security? Just tell me. तो UPचो कित्याक हाडटा आमी? खंयचे गोंयकारपण उलयता मुख्यमंत्री? गोंयकारपण कसलें गोंयकारपण हें? अरे तूं गोंयकारांक दी मरे तें. UP वाल्याक हाडला आमकां चोरपाक आनी लायनीन उबो करपाक. गोंयकार आशिल्लो जाल्यार तें फॅसिलिटी करपाचो. केपेंच्या मनशांक हाडून मडगांव उबे करपाक नासलो. And here again the onus is on the contractor. Number plates are being fitted with screws when the mandatory requirement is of a rivet. It has been accepted by the contractor and that is why the police apprehended the contractor. Anga senior citizen separate, handicapped separate, ladies separate, उदकाची फॅसिलिटी थंय आसपाक जाय आनी पेंडॉल घालूंक जाय. हें UP न्ही. साक क्लियर सांगता हांव लोक हाडटलो फाल्यां सकाळीं आनी हें जर 10 कावंटर जायना ओडून उडयतलो तुका सगळें आनी भितर येवपाक तुका मेळटा. Police has been, RTO will file a case with the police. Till that time, all this HSRP should be suspended. कित्याक गव्हर्नमेंटाकूच क्लॅरिटी ना. तणाव जाल्ल्यान पुलिसांनी कॉन्ट्रॅक्टराक ताब्यांत घेतलो. ताचो एकलो स्टाफ म्हणटा विजय विरोधी पक्षाचो म्हूण आरोप करता. नंबर प्लेटी खंय कायद्या प्रमाण बसयतात. Politician has raised an issue. It's a conspiracy. I don't know. That from opposition party, I think it was. I got to know later that the plates are not meeting the technical specification. To that gentleman, I would like to clear that the specification are government approved. It has been approved by the central government testing agency, Central Road Research Institute. Nothing we are doing beyond the approval. All things are within the approval. येरादारी खात्यान केल्या ती वेवस्था तांकां पावना. तांकां खंय मोठी सुवात जाय. The department has to provide adequate space for the vehicle for parking so that we can do adequate fitment. Yeah, today the collector has issued us a direction that you increase the number of fitters. We have no issue for increasing the manpower. Tomorrow there will be 20 to 25 fitters. But if 500 vehicles, 600 vehicles come there, it is again a parking issue. Everything gets choked over there. We cannot help this problem. What is the meaning of high security number plate? बाद में नहीं बोलो ना. प्रुडंटा खातीर सावेर डायस. मडगांवां सिटीजन सर्व्हिस सेंटराचो लोकांक आदार कमी, धगचपाटे चड. लोक कारभाराक विटले. अर्द वराच्या कामाक आदेस वता. केन्ना केन्ना सकाळीं गेल्ल्याक परत सांजे फावटी. एखादो फॉर्म घेतल्यार ऑनलायन पेमेंटाची वेवस्था ना. कार्ड स्वायप करूंक लायनीत ताटकळपाचें. सिटीजन सर्व्हिस सेंटर सिटीजन फ्रेंडली करात म्हण सांगपाची पाळी. It says here that welcome citizen service center. I think it is not welcome citizen service center. I feel it is welcome citizen torture center. I think they should do something. Government should do something about it. Thank you. What do you have to come to collect? I had come for the change of name in the license. So it is still not done. I have to wait for one more hour and then I have to go to Panjim also for a meeting. I don't know. I'll have to cancel my meeting. Government. Public are facing here. First, earlier it was a better deal wherein we used to go to the Mamladar, take up Form 1 and 14. Within 5-10 minutes it was done. Similarly, in the city survey office, we used to go and collect the plans, pay the amount and immediately we used to get it. But now it is worse situation. People have to wait for 1.5 hours, 2 hours and even more. Sometimes the person is at 12 o'clock. He has to come in the evening for the same thing. Regarding the payments for the suggestion to improve it would be
that instead of asking us to make the payment here, you have the option of making the payment by cash, by debit card. Also, a payment by online method should be there. Today, everybody is using. The government says let's go cashless. Cashless did not mean you come and stand in the line and swipe your card over here. You can make an online payment where you can sit at home and do the payment. You don't have to come from the RTO office, which is 1 kilometer away from the Citizen Service Center, to make the payment over here. Waste another 2 hours over here. Citizen's Service Center at Margao. In fact, we have been receiving complaints for the last 1 year, but we thought that since it was just inaugurated, things would improve at the Citizens Service Center. But in fact, the things have only been getting worse day by day. पणजे थारायल्ल्या सुवातींनी आता 24 वरां पे पार्किंगाक वराक 20 रुपया आणि ताच्या फुडल्या प्रत्येक वराक 15 रुपया असो नवो रेट महापालिकेन जिल्लोधिकाऱ्यांच्या मान्यतायेक धाडला. डिसेंबरांत पणजेचे 7 रस्ते हॉटमिक्स जातात. जी कितें कामां करपाची आसात ती बेगीन करात म्हण सगळ्या एजन्सीक सांगलां. हॉटमिक्स जाल्ल्या उपरांत फुडलीं 3 वर्सां खंय रस्ते खणूंक दिवचे ना. पे पार्किंग पयलीं कलेक्टराचें हें आसलें नोटिफिकेशनाचे 12 hours आमी आतां 24 hours केला रावंड द क्लॉक. मागीर 24 hours ते रेट एप्रूव जालो. रेट एप्रूवाक हें केला. ऑलरेडी कलेक्टराक लेटर हें केला. रिवायज रेटीक आमी ऑलरेडी धाडला एका लेटर. तेंच्यांनी तें बाय मिस्टेक काय कितें खबर ना 4 वरांक केल्लो. तो आमी एवरी अवर 20 rupees आनी एवरी एक्स्ट्रा अवर 15 रुपया हो रेट आमी कलेक्टराक हें करपाक धाडला. बाकी सेम एरिया ती पयलीं हें केल्ली तीच सगळी दवरल्या. तितून फक्त आमी कांपाल हेरिटेज एरिया आसा पळय ती एक एक्स्ट्रा वाडयल्या. कित्याक त्या लोकांनी रिप्रेझेंटेशन दिलें आमकां की तेंची एरिया हें कर. कित्याक ते येवन ट्रक रावता रातचे बशी हाडून दवरता. लोक गाडयो थंय हाडटा आनी खंयच्या खंय पार्क करता आनी तांकां प्रॉब्लेम जाता म्हणून मग ते आमी एरिया हें केल्या पे पार्किंग करपाची केल्या. वीथ सगळे एजन्सीचे वरवीं मिटींग जाली. हांव कमिशनर आसलो. PWD सेवेज, PW वॉटर सप्लाय, PWD सेवेज डिपार्टमेंट, केबलवाले, जिओ, मागीर डिफेन्स तेंचे आयिल्ले, मागीर गॅस एजन्सी आयिल्ले, सगळे जाण आयिल्ले. आनी आमचे रोड आतां जे 7 रोड हॉटमिक्स करपाचे आसा जे टेंडर जाला वर्क ऑर्डर जाल्या ते 7 रोड करपाक डिसेंबर 1st विकाक सावन सुरू जातले. आनी ते 7 रोडार जी कितें कामां आसा समज तेंची इनकम्प्लीट आसा जावं खंय पणजेन कामां समज इनकम्प्लीट आसा कामां इनकम्प्लीट उरल्या ती कामां तांकां सांगलां ह्या म्हयन्या भितर तुमी कंप्लीट करूंक जाय. तुमकां आनीक 3 वर्सां तें काम करूंक मेळचें ना अशें तांकां डिसिजन आमी सांगलां. आनी त्या प्रमाणे ते आतां एग्री जाल्या. तांकां वीथ प्लॅन हें आमी सांगलां फ्रेश एप्लिकेशन करूं. फोंडेचे सनशायन डे केअर सेंटरांतल्या केशींत पणजेच्या बाल न्यायालयान आरोपी आया रेणुका शिंदेक जामीन न्हयकारलो. बाल न्यायालया मुखार रेणुकाचो हो दुसरो जामीन अर्ज. पयलो अर्ज पुरावे ना करूंक शकता म्हूण भायर मारिल्लो. रेणुका सध्या न्यायालयीन कादयेंत आसा. एका ल्हान भुरग्याच्या दुदाच्या बॉमात तंबाखू सारकें कितें तरी सापडलें म्हूण फोंड्या पुलिशेची ही केस. ISLची FC गोवा आड नॉर्थ ईस्ट युनायटेड क्लॅश शुक्रारा गुवाहाटीत. नॉर्थ ईस्टाचे तांच्या होम ग्राउंडार बऱ्यापैकी आव्हान आसतलें. गुवाहाटीत पयल्याच खेप जैत जोडपा खातीर FC गोवा पुराय नेट लायतले म्हूण FC गोवाचो कोच सर्जिओ लोबेरान म्हणला. दुखापत जाल्ले एडू बेडिया आनी हुगो बुमॉस हे मॅचीत निमाण्या 11त आसतले काय ना हें अजून निश्चित ना. I think tomorrow going to be a very difficult match against a very good team. They have a very experienced players, and I think tomorrow is a difficult match for us. I think it's very important for us the level of Indian players. I am very happy with my Indian players. I think to improve a lot. This is the 3rd season I am working with some players, Indian players. Only signed 2 new Indian players, and I think it's not only the future, it's the present. I think the level of the Indian players is very good. I am very proud with my team, Indian players, and it's possible that foreign players obviously
to help to improve the level of the team and the level of Indian players. But the future and the present is necessary. The Indian players is possible to show everybody the level they have. No, I am very happy with the level of Indian players, and it's not necessary to find excuses about the loss for suspensions or injuries for players. The level of the team is good. For me, it's kind of a special things. Like I can experience a lot, and last season was a good experience. I have learned many things from many big goalkeepers, playing against them, big players playing against them, and playing with the seniors of mine. And what's a great experience. And yeah, I'm still learning, and yeah, hope to give my best in the coming matches as well. हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.